कशें बजेट केला 2027 आम्ही परत भारतीय जनता पक्ष आमचे मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वान परत सत्ता येतली आणि म्हाका दिसता प्रोग्रेसिव्ह बजेट बरी बजेट. इट इज अ पीपल्स फ्रेंडली बजेट हे म्हणपाक हरकत ना. खरोच बरो बजेट प्रेझेंट केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आणि पीपल फ्रेंडली बजेट आसा. जशें तुमी सांगला GTDCकूय आमकां ह्या वटी वाडोवन दिलेलें आसा बजेट. कितें आसा 40 कन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो आनी सगळे 40 कन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड भरपूर आशिल्ले आनी बजेट कमी असल्या कारणान सगळीं कामां करूंक पावनाशिल्लीं. पूण होपफुली विथ दीस बजेट पीपल फ्रेंडली बजेट हांवें सांगलां तशें आनी वाडोवन जेन्ना दिला म्हाका दिसता 40 कन्स्टिट्युएन्सीन कितें ना कितें आमकां काम करपाक मेळटलें. हे बजेट एकदम सारकें बरें लोकांक गोर गरिबांक लागून खूब फायदेशीर आहा. आमचे रिहॅबिलिटेशनाचे जे पळय 370 लोक जी घरां तांकां आमी नावार करूंक जाय तीय आमी म्हाजो मित्र बाब संकल्पय आहा तेज्याय थंयसर MPDच्या हितून थंयसरूय तेंची घरां आसलेलीं ती आमी तेंच्या नावार करपाची ह्याच म्हयन्यान आमी सगळें हें केल्लें आसा आनी ऑलरेडी तांकां आमी दिल्याय बी. Dr. Pramod Sawant has presented a very balanced budget. एक म्हणल्यार a revenue surplus of 1664 crores. Fiscal deficit जाल्यार पयल्यार इज कंट्रोल्ड. ओवरऑल गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें he has touched upon every parameters. From the time I have been here as a member of this August House, this is the longest, lengthiest budget. So it is in detail. Chief Minister taking the budget to the next level by understanding the needs of each and every segment of the society. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल बट इलेक्शन इयर बजेट आमकां एक आयपॅड बी दिला. म्हळ्यार इलेक्शनचे वर्साक मातशें बोल्सान हात घालूंक लागला सरकार. सगळे कम्युनिटीक सगळे लोकांक सगळे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाच्या लोकांक अपीज करपा खातीर अनावन्समेंट केल्या. पूण हे अनावन्समेंट गेल्या वर्साचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जर तुवें पळयलो जाल्यार टेक्निकली 50% of the announcements have not even been ventured into. सो हें करता म्हणलें आनी करप इज टू डिफरंट टॉपिक्स न्ही. आज लोकांक कितें जाय तूं सांगता तें केलोलें. आज लोकांक आश्वासन म्हणून कांयच हें ना. म्हणजे हिंग सांगता तो माउंट एव्हरेस्ट दाखयता तो मोंती दोंगर देखून लास्ट मेळना तसली गजाल त्यो चिप्सा पॅकेट म्हणून फकाण केली आमी जायत गेलें. सो एक खुशालकाय आनी दिसना हे बजेटा वयल्यान बरो बजेट केलो गूड अशें सांगलें तशें सांगलें ना. 600-700 EV कदंबा बस सांगलेल्यो तितून 660 देखून 60 बसीस देखून आयिल्ली ना. सो बजेटाच नंबर सांगले अशें करता तशें करता हेंगे वर्क ऑर्डरूच जायना. बजेट जे मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट बजेट दिस इज जूटमूट बजेट. 3,400 crores across 31 departments. That is a big fraud.